आमगेल यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगेल नमस्कार. Aruna Masala presents GSB Chef number 1, powered by Aaj Pharma Labs Limited and DBS. या कुकिंग कॉम्पिटिशन आचे ऑडिशन्स ऑलरेडी जल्लल अस. या ऑडिशन्स अंतु कोण पूरा कंटेस्टेंट्स तांगे नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जल्लत की आम्ही हांग पूरा जनाके एक एक लांक मेळतसती. तुम्ही ऑलरेडी पळोवन आसतले ती फुडली पूरा एपिसोड्स अंतु कोण पूरा कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जल्लेती म्हूण. सो आयची एपिसोड अंतु खंयचीच कंटेस्टेंट सिलेक्ट जाला म्हणून कळया. उंडो, मिठाई उंडो, चुरमुंडो, रवा लाडू, साठ, मैसूर पाक या पूरा स्वीटा नाव काढताना तुमकां तो ऑलरेडी तुमगे तोंडा उद्दा येवन आसतलें. ಕೆಲವು ಜನಾಕ ಮಾತ್ರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಸ ಶುಗರ್ ಅಸ म्हणू खाऊचा योग ना म्हणून बेजार असता. आणि ಕೆಲವು जन असल स्वीट खाऊच नाका डायटार अस म्हणून अवॉइड करता ती. आईच्या आमगे सिलेक्टेड कंटेस्टंटान ऑडिशन्सांतू एक डायट लड्डू म्हणून केलेलं अस. या लड्डू डायबिटीज आशिल असो नावे डायटार आशिल असो ती हांक खावेत म्हणून म्हणता ती. तशें न्हू आयची कंटेस्टंट्स उडपाचे दिव्यलक्ष्मी शेणय म्हणू. सो हांकां आमी आजी मेळया. हांगेल्या डायटिशियन आनी उडपाचे एक डायटिशियन जावन आसा ती डायट न्यूट्रिशनांत आनी मास्टर्स केलेलें आसा. सो हांकां आमी आजी मेळ न्हू. हांगेल जर्नी कशी डायटिशियन देखून कुकिंग आयल्या हांगेल ओवरऑल एक्सपिरियन्स कशें जाल्ल्या कुकिंग जर्नी कशी आशिल्ल्या ह्या पुरा विशय हांक मेळ न्हू पळया येयाच. हाय, मिगेल नाव दिव्यलक्ष्मी शेणय. हांव उडपा दुखून हांव डायटिशियन जावन काम करता आसा. सो आतां बेजिकली हांव कलिनरी मेडिसिनांत काम करता आसचें. सो कलिनरी मेडिसिन म्हळ्यार तुमगेले कसं कुकिंग आर्ट आसा तें आनीक हेल्दी फॉर्मारी आमी प्रॅक्टिकली हाडू पळयता आसचें. अपॉन दॅट हांव मस्त जन मिगे लागीं वेट लॉस आसच्या पुरो ना PCOD हार्मोनल इम्बॅलन्स आशिल्लो आसच्या पुरो ना अनेमिक आसूं पुरो ना वेरियस क्रोनिक कंडिशन्स लायक डायबिटीज थायरॉयड असल पुरो केसीस हांव हँडल केला. सो असल्यांक हांव वेरायटीज ऑफ रेसिपीज आसूं पुरो ना कुकिंग आर्ट आसच्या पुरो हांव तांकां शिकोवन दिलेलो आसा. सो हें यूथ ऑफ GSB पार्टिसिपेशनांतू मेन हांव येवच्या रिजन म्हळ्यार तेची मिगेल एक नॉलेज हांव जना लागीं शेअर करचे खातीर हें कॉम्पिटिशनांतू हांव पार्टिसिपेशन केलेलें आसा. ನಮಸ್ಕಾರ. मिगेल नाव दिव्यलक्ष्मी शेणय म्हणू. हांव उडपा दुखून आयल्या. बाय प्रोफेशन आय एम अ डायटिशियन. सो हांव हांगा आयल्या म्हळ्यार ऑडिशन आयल्या रिजन कसं म्हळ्यार चड आतां हेल्थ कॉन्शियस आसाची. सो तांकां एक न्यूट्रिटिव्ह रेसिपी दिवका म्हणचे खातीर हांव हें ऑडिशन आयल्या. ऑडिशन म्हाका फर्स्ट टायम बट आय विल गिव माय बेस्ट हांगा. थँक्यू. कसन कोण हाडला तुम्ही? हांव पौष्टिक लड्डू हाडला हांगा. पौष्टिक लड्डू हां. कसन घाला तांतू? हांतू ते आशिल्ले इंग्रेडियंट्स पुरा घालला. ओट्स आसच्या पुरो, वॉलनट्स, पंपकीन सीड्स, वरायटीज ऑफ सीड्स, मखाना, डेट्स आनी आलमंड्स, बादाम, कोकोनट पुरो घालला. आणि स्वीट स्वीटनराक हांव डेट्स आनी जॅगरी गॉड यूज केला. गॉड हां. साखर यूज करनी. कितले खावेत एकल्यान? दिसा एक खाव येता बट डायबिटीक आशिल्ल्यान ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवका. ओके. हां. जोडटा एक तसं तो ज्यूस वा त्या बादाम ड्रिंक वय म्हळ्यार बादाम ड्रिंक ऑर जस्ट मिल्क घेत म्हळ्यार दूध घेतल्यार
ॲब्झॉर्प्शन चांगलं असतं कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन मला ह्या लड्डू आयर्न मिनरल्स पुरा सोर्सेस रिच असते त्याच्यावर ಸೊ ಲಡ್ಡು ಖತ್ತಂತ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ पिऊ की इट्स नॉट मला कंपल्सरी ना बट गिव येतं तशी मला चेडू वांके ह्या लायक ह्या लड्डू आणि प्रायजनन कशें पुरो बाळंतिरे कशें पुरो प्रेग्नेन्सी अशें पुरो हे एक डोस ऑफ लड्डू तांकां पुरा तर्साचे न्यूट्रियंट्स दिता पूरा आयटम तुम्ही घाला वय म्हळ्यार एक अर्द हाफ ऑफ कप घालून कल्ला हांवें. ओके टेस्ट लायक जाला थँक्यू आणि लायक मेळ नाही यायला या पुरा ಒಟ್ಟು घालून मिक्स करची पिट्टी करची विंगड पिट्टी करून कसे करू असं फर्स्ट नट्स आयटम पुरा एक वडा रोस्ट करून घेवचे ड्राय रोस्ट मागीर सीड्स आयटम पुरा ड्राय रोस्ट करचे ಒಟ್ಟು मिक्स करून की विंगड सेपरेटली एक 4 आयटम्स डिफरंट म्हळ्यार विंगड टायप रोस्ट करून घेवन मागीर करचे. पौष्टिक म्हळ्यार सो आयर्न कंटेंट आशिल्ले निमित्त पौष्टिक म्हणजे की पुरा टायप आसा म्हळ्यार आयर्न आसचे पुरो कॅल्शियम मॅग्नेशियम फॉस्फरस आणि मेनली फायबर रिच इवन वेट लॉसाक मस्त हेल्प जाता. तुम्ही डायटिशियन म्हळ्यार वय आता जेवण थोडे स्वीट खावच्याक म्हाका शिताची चेडवांक नाका ते नाका व्हड्डांक डायबिटीस आनी जिम डायट म्हणून सांगून घेनाची रायट तुम्ही ह्या मात रित्या कोण विंगड खंयचे आयटम करून हानी येता तुम्ही हांव बिलीव करची एक वर्डिंग्स म्हळ्यार लेट फूड बी द मेडिसीन मेडिसीन बी द फूड म्हळ्यार तुमगेला फूड मेडिसीन जावन आसका. सो तुम्ही खंयची नमनेच्या वरायटीज ऑफ फ्रुट्स आसूं पुरो वेजिटेबल्स आसच्या पुरो ना स्पायसीस आसच्या पुरो ना डेयरी प्रोडक्ट्स कशी तुम्ही त्या तुमगे डेयली रुटिनान युटिलायज करता म्हणजे मस्त मॅटर जाता. अँड इवन मिगेल क्लायंट्स आसा जाल्यार इवे हांव easy forms of cooking तांकां सजेस्ट करता मे बी फॉर इंस्टेड ऑफ डीप फ्रायींग ऑर कुकर यूज करचे बदलाक मे बी सिंपल स्टीमिंग मेथड इज अ बेस्ट चॉयस म्हणून येता. आनी हांव मस्ट रेस्टॉरंट्सय ट्राय करता. सो रेस्टॉरंट्सान कसं म्हळ्यार हांव बेजिकली खावच्या वची न्ही हांव ते आशिल्ली फूड कशी तांणी प्रिपेर करताची तांतू कसं ना अनहेल्दी ऑप्शन्स आस तांतू कितले हेल्दी ऑप्शन्स ऑप्ट करूं शकता आनी मिगेल क्लायंट्साक हांव प्रॅक्टिकली सजेस्ट करीत म्हणजे हांव तांकां दाखोवन दिवं. सो मस्त कडेन आतां म्हळ्यार डायट म्हणजे इजी ना मस्त जन आतां म्हळ्यार इट्स अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून येता डिजिटल एरा. सो कशें जाल्ला म्हळ्यार जन पुरा जन आतां भायर खावच्या शिकल्यांची सो त्या भायर खावचे जाल्यार कशी हेल्दी फॉर्मार खावी येता ना त्या भायरचे फूड घरान तूं कशी हेल्दी जावन कर येता म्हणजे अल्टरनेटिव्स हांव तांकां शिकोवन दिता. सो आतां भायर गेलेले कडेन इन्स्टेड ऑफ मंचुरियन तुमी घरान तूं ग्रिल्ड फॉर्म नातल्यार जे सॉते फॉर्म जावन ते यूज करून घेव येता. सो आमगेले मस्त ट्रेडिशनल फूड आसच्या पुरो लायक पत्रड आसच्या पुरो ना पातोळी आसच्या पुरो ना मस्त बगेचे वेरायटीज रायस आयटम्स आसच्या पुरो. सो हे घरान तूं आमी शिकून कशी कर येता आनी हेल्दी फॉर्मार कशी कर येता म्हणजे मिगेल एक गोल. म्हळ्यार म्हाका हा एक डोस न्यूट्रिशियस म्हणून दिसला आणि सलाड्स म्हळ्यार मस्त फॅन्सी जाता ताजे खातीर हांव ते करूं वचनी अँड इजी अँड म्हळ्यार म्हाका इजी जाल्ला कॅरी करूंक उठपादुकून आयल्याक म्हाका इजी जाल्ला. कितले वेळ लागते एका करूंक एक हाफ एन आवर भितर वगी जाता हाफ एन आवर इजिली कर येता वय वगोगी बाजून इजिली कर मात्र उंडो करच्या मात्र टायम वता थोडे एफर्ट चड शक्ती जावपाक तुम्ही बंद करताय म्हळ्यार साखरे अंटसाण ना न्हू गोड्डाचे दुखून थोडे चड टायम वता. ओके दिव्या भायर लायक टेस्ट थँक्यू. कॅलरी काउंट कितलो आसा तूं अंतू अराउंड 160 to 180 कॅलोरी म्हण येता 160 to 180 या ते इंग्रिडियंट्स पळयतना मखाना आसा वय मेलन सीड्स आसा ह्या ऑर्डांगेल आटकी की दुर्बळांनी करचीत आसले डिश म्हळ्यार उण इंग्रेडियंट्स घालणे कर येता पुरा तरांच्या मीठ करत तांदूळान कसं पळय अवॉइड कर आयटमान तूं आसताने न्यूट्रिशियस आतां बेनिफिट्स तुमी सांगिल्ले प्रकार मस्त आसा आतां एक नॉर्मल जावन बेसीक न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी आसच्या वन ऑफ द
इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार समज 3 मेजर मील मेळना केलो तेन्ना वय करेक्ट आतां एक सबस्टिट्यूट जावन न्हू दिवस दिसता पळयता हां बट असान पर इंग्रिडियंट्स घालतना ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन वेज तुमी स्पॉट ऑन आसाची हां लायक आस कॉन्सेप्ट बट तुमगेला सांगिल्ले प्रकार तुम्ही एक न्यूट्रिशन प्रमोट करू येणे त्यावे एक वय हे आसा न्यूट्रिशन प्रमोट करता जाल्यार इट शूड बी फॉर एवरी वन पुरा वॉक्स ऑफ लायफ आसूं न्ही ना फिंगर कसले रेसिपी आसती म्हणा हांतू वेरिएशन करचो जाल्यार पीनट्स घालयत पंपकीन सीड्स घालयत सनफ्लावर सीड्स घालयत आनी गॉड आनी सोय हांतूची बेजीक कोण करयत पूरा आयटम्स घालका म्हणून ना केंचे 3 इंग्रेडियंट यूज कोण जाल्यार करयत एक बगे नट एक बगे सीड वेरिएशन मस्त वय 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 एक आयटम ऍड म्हळ्यार कसं कसं आतां तुमगेले उंड्याचे कॉस्ट पळोवचें जमता एज अ शेफ हां हांव एक 20 रुपया जाल्यार म्हाका कांय ना जाल्यार एक 60-70 रुपया एक उंड्या दवरता जाता कोण घेताच म्हण गोतला हां हां एम वय बट बाय लायक दला टेस्ट वायज लायक त्या कॉस्टिंग मस्त ಐಡಿಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಮಕ ಬೈ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪಸೈ ನಂತಾವ ಯು ಆಸ್ ಅ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಶಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ अवेलेबल आणि कॉमनली मारी पुरा जनांक एक्सेसिबिलिटी आसूं डेफिनेटली त्या एक गोल असला री तुमकां कस्टमर आहेत म्हळ्यार तुमगेला क्लायंट्स मस्त बेलकाच वय वय डायटिशियन आतां खाली रिच म्हूण नेमके पूरा जाणां कोणाक अगर ते stangal गतेरी करकत असेल वय सो ऑल द बेस्ट थँक यू आय लुक अ लॉट ऑफ डायट फूड इन फ्युचर तुम्ही मुखार जमकला सो आत्ता तुमगेल कुकिंगांतू एक थोडे वेरिएशन जाल्ले म्हूण जाल्यार एक ना एक कायले येता सो से फॉर एग्जाम्पल आतां तुमगेल्या कॉफींतू शुगर चड जाल्ल्या ना तुमगेल्या कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार तुमगेल्या रायस ऑर मे बी मेन स्टेपल फूड तुमी चड घेता आसाची म्हूण जाल्यार एंड नॉट ओन्ली दॅट तुमगे लायफस्टायल पॅटर्न हे आसच्या पुरो सो मस्त पुरो एफेक्ट जाता सो मेन बेजीक पिल्लर म्हळ्यार लायफस्टायलांतू त्या फूड सो मिगेला एक कोर्साक ना मिगेल एक प्रोफेशनाक मेन बेज म्हळ्यार त्या फूड सो त्या फूड कशी आमकां आमगेल मायंड आनी सोलाक किशी हॅपिनेस दिता त्या कुकिंग स्टायल आमी म्हळ्यार मॉडिफाय कोन्न घेवची की ना त्या कशी इनहेरिट कोन्न घेवका म्हणचे कळका सो मोर ऑफ ऑल त्या कुकिंग टेक्निक्स आमकां कळल्यार मस्त इजी जाता म्हळ्यार आतां आमगेल्या आजी कालांत आसच्या पुरो तांकां पळयल कुडलेची इतलें अळते घालका तितलें अळते घालका म्हणून तांणी पळोवनूच त्या धरताची कशी करी येता म्हणचे बट आतां कालांत कशें जालां म्हळ्यार मोर ऑफ ऑल मिगेल एजाचे म्हणून म्हणयत युथ सो तांकां कसं जालां म्हळ्यार कुकिंगाक टायम आसना सकट बिजी आसताची बिजी लायफस्टायल आसता सो तांणी कशी कुकिंग स्टार्ट करी येता ना कुकिंग शिकी येता एंड माय सेल्फ हांव जाल्यार येता लर्निंग स्टेजान तूं आसा म्हाका मिगेल माय आसाची शिकोवच्याक आनी मिगेल अम्माल थ्रू हांव केलो कुकिंग शिकल्या सो आनीके चंद्रितिरी कोंकणी स्टायल GSB क्युसिन्स कशी करी येता म्हणच्याक हांव ह्या कॉम्पिटिशनाक येता आसचें एंड मोर ओवर हांव मस्त ह्या कॉम्पिटिशनाक आतां रेडी जाता आस कशी करी येता म्हणून टेक्निक्स केलो एक शिकता आस सो त्या आनीके हांव इम्प्रूव जावका म्हणाल खातीर हांव ह्या कॉम्पिटिशनाक आयल्या सरी डायट फूड सोड विंगड तसं नाही कुकिंगान इंटरेस्ट असं की विंगड म्हळ्यार मयेनोटू घरांत करता पुलाव डायट आमी घालना पुरा नंबर कामयताच होय होय त्या खावन एक उंड खाल्ला होतं हां हांव ते कितलें धांवक येता हें म्हळ्यार कॅलोरी बर्न करचा बंद करून 60 कॅलरी सो 60 कॅलरी आय वॉट यू से न्ही वय एक 15 to 30 मिनिट्स कोणी तुम्ही 60 कॅलरी ऑलरेडी 30 किलो बेसल आवाज अडना ओके थँक यू सो मच थँक यू
मिगेला क्लायंट्सार मील पिक्चर मस्त कलरफुल असनवा सो हांव कशी म्हळ्यार तांकां बॅलन्स्ड मील सजेस्ट करता सो सलाड्स आसचे पुरो नट्स आसचे पुरो ना प्रोटीन्स आसचे पुरो ना तांगेले होल ग्रेन्स आसचे पुरो सो त्या पुरो कशी इनोवेटीव कुकिंग कर येता म्हणजे हांव तांकां दाखोवन दिलेलो आसा हांव कॉलेज आसतना एक थिसीस बूक बरयलेलो आसा कसं म्हळ्यार एफेक्ट ऑफ झैलियम हस्क ऑन हेल्दी वेट रिडक्शन अमॉंग अडल्ट्स झैलियम हस्क म्हळ्यार नथिंग बट सिंपली सांगचे जाल्यार इसबगोल म्हणून सो ते एक 5 ग्राम ऑफ इसबगोल बटर मिल्क और लेमन ज्यूस ಒಟ್ಟು ಗಾಲ್ನು कशी वेट लॉस जाव येतं ಮುಂಚೆ सो वेट लॉस जावच्या काय मस्त काय कष्ट ना म्हळ्यार हेल्दी इटिंग पॅटर्न आनी बॅलन्स्ड मील कोण गेल्यार इजी जाता ताजे ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೂರ हेल्दी आल्टरनेटिव्स आसता लायक इसबगोल आसचे पुरो ना चिया सीड्स आसचे पुरो फ्लॅक्स सीड्स आसचे पुरो सो केंची एक फूड तुमकां वेट लॉसाक म्हूण घेवन जायना बट बॅलन्स्ड मील आनी घरान तूं कशी कुकिंग करताची खंयचे क्वॉलिटी ऑफ ऑयल आसचे पुरो मसालास आसचे पुरो तुमी कशी यूज करताची ते मस्त मॅटर जाता सो म्हाका एक प्राऊड आसा हांव एक बूक बरयला म्हणजे म्हगेल्या पार्टनर्सा लोटू सो अशी हांव अंतू मुखार सुका म्हूण लेखला एक्स्पेशली हांव एक कुकिंग बूक बरोवपावे म्हणून मुखार सून लेखिल्लो आसा हांव MSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स केल्लेलो आसा सो हांव मस्त कडेन काम केलां बेजिकली हांव म्हगेल्या इंटर्नशीप रामय्या हॉस्पिटलांत केल्लेलो एज अ डायटिशियन तेजे तर हांव आळवास कॉलेजांत BSc स्टुडंट्सांक न्यूट्रिशन टीच करता आशिल्ली एंड देन आय जॉयन्ड बँगलोर हॉस्पिटल रिसर्च हॉस्पिटल थंय म्हाका मस्त म्हळ्यार पेशंट्स कशे येता आशिल्ली म्हळ्यार RT फीड्स आसचे पुरो ना ICU क्लायंट्स आसचे पुरो असल पुरो म्हाका पेशंट्स थंय मस्तच्यान आयले सो तांते हांव रेसिपी रायटींग आसचे पुरो मस्त केल्लेलो आसा फीड्सांत पुरा आनी तेजे तरी हांव एक प्रायवेट कंपनींत वर्क करून आशिल्ली एज अ हेल्थ कोच सिनियर हेल्थ कोच ते कशें म्हळ्यार म्हाका प्रॅक्टिकली मस्त क्लायंट्स मेळटा आशिल्लीची इंटरनॅशनल लेवल दुखून पुरावे सो तांगेले फूड स्टायल म्हळ्यार इंडियन आनी वेस्टर्न कल्चर दुसरें सो तांगेल फूड स्टायल फूड क्युसीन आसचे पुरो त्या कशी म्हणजे हांव मस्त स्टडी केल्लेलो आसा एंड करंटली हांव आतां कलिनरी मेडिसीन म्हळ्यार मस्त टुवर्ड्स द कुकिंग पार्ट म्हणून म्हण येता सो कशी ह्या कुकिंगान तूं यूज कर येता आतां रुटिनाक आतां एक अनहेल्दी लायफ पॅटर्नाक म्हणजे ते हांव करता आसा फस्टाक हांव ह्या कॉम्पिटिशना बग्गे योचन केला कशी वचेत की म्हणून मागीर हांव म्हगेल्या बमणा लागीं माय मावा लागीं म्हणलें डिस्कस केला अशी एक कॉम्पिटिशन आसा कशी हांव वचेत की करयेत की म्हणून सो तांणी म्हळ्यार म्हाका केंच्याकय नो म्हणलें ना येदोळते पुराके तांणी म्हाका मस्त सपोर्टीव आसाची सो म्हगेले बामूण जाल्यार म्हळ्यार म्हगेल्या करियर वायसार म्हाका मस्त हेल्प केल्लेलो आसता न्ही म्हगेल्या ऑफिस एक सेटअप करचें आसच्या पुरो सो म्हाका हें कॉम्पिटिशन एक प्लस पॉयंट म्हण येता म्हगेल करियराके हंत दुखून म्हळ्यार हांव ऑलरेडी आतां एक पयलीं हांव जस्ट एक DMarts पारा वतानाच एक दोगतेक म्हगेल्या क्लायंट्स पळोवन म्हाका रेकग्नायज केल्लेलो आसा म्हळ्यार तूं यूथ ऑफ GSB हांतू आयिल्लो नवा कॉम्पिटिशनान तूं म्हणून सो तें म्हाका मस्त खुशी दिसता सो अशीची म्हळ्यार मुखार सून आनी खंयची तराचे हेल्दी रेसिपीज हाड येता म्हणजे हांव एक आलोचन करून चांग रितीर ते एक रेसिपीज करता म्हणजे म्हगेला गोल म्हगेल बामूण मस्त फुडी सो हांव वीकली मस्त वेरायटीज ऑफ रेसिपीज ट्राय करता आसता घरान तूं सो फस्ट टेस्टिंग म्हगेल बामणार वेरी जावचें हांनीची सेन्सरी इवॅल्युएशन करचें सो हांनी म्हाका सांगताची कशें चल्ला फूड कशी इम्प्रूव कर येता म्हणचे सो मस्त सपोर्टीव आसाची सो अशीची हें सपोर्ट मुखार सुने आसका आनी आसता म्हूण हांव लेखता हांव उत्तम शेणे म्हगेलें काम हांव फॅब्रिकेशन करता सर म्हगेल बायल यूथ ऑफ GSB अंतू शेफ नंबर 1 अंतू सेलेक्ट जालेलो आसा तीक ऑल द बेस्ट सो आमगेलो टू आतां आमगेल नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती तुमगेलें नांव म्हगेलें नांव दिव्यलक्ष्मी शेणय म्हणून नमस्ते तुमगेल खंय दुखून येवच तुमी हांव उडपा दुखून येवचें उडपी दुखून ओके सो तुमगेल बॅकग्राऊंड कसलें म्हळ्यार कसं प्रोफेशन कसलें करता आसा की होम कुक की हांव बाय प्रोफेशन डायटिशियन हांव बँगलोरा वर्क करता सर टायम बींग इट्स अ वर्क फ्रॉम होम ओके हांव कॅन्सर एंड डायबिटीज बेस्ड डायट प्लॅन करून आसा ओके सो न्यूट्रिशनिस्ट म्हणटा ती सिमिलर similar, सो कॅन्सर आनी
डायबिटीज वेट लॉस पुरा सॉर्ट ऑफ डायट प्लॅन्स हांव दिता आनी म्हगेले ओन कन्सल्टन्सी बी आसा म्हळ्यार हांव घरांतूच एक म्हगेलें क्लिनीक ओपन केलेलो. ओके सो उडपान तूं एक क्लिनीक घालू बांगलोराक एक काम करता आसा ती आनी डायटिशियन डायट प्लॅन्स आनी दिता आसा. वय ओके सो तुमकां ह्या कुकिंग कॉम्पिटिशन असले कुकिंग कॉम्पिटिशना वचका म्हणून कशी इंटरेस्ट कसं मना आयलें? म्हळ्यार हांव हेचे फिल्डास दुखून आनी हेल्थ कॉन्शियस आतां चड आसका पडटा आतांच्या जनरेशना प्रकारे म्हळ्यार मस्त क्रोनीक डिसऑर्डर्स चडता आसा. डायबिटीज आसचे पुरो, ओबेसिटी आसचे पुरो, कार्डियोवॅस्क्युलर डिसऑर्डर आसचे पुरो. सो हाका पुरा एक म्हळ्यार आमी इन्वेस्ट करता दॅट इज आमगेल्या हेल्थाक आमी फूड समज हांव इन्वेस्ट कर. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात. हेल्थ इज वेल्थ ते आमगेले एक तर बँक इन्वेस्टमेंट टायप. करेक्ट. सो ताजे खातीर हांव समथींग इनोवेटीव न्यूट्रिशियस रेसिपी हाड कमोवचे खातीर हांव हांगे एक ट्राय दिता. दीस इज माय फर्स्ट ऑडिशन. सो पळया हांव म्हगेल बेस्ट दिता म्हगेल नॉलेजा प्रकार कशें म्हणून पळया. येस. मिगेल फ्री टायम अंतू हांव मायक्रोग्रीन्स ग्रो करचे आसचे पुरो. मायक्रोग्रीन्स म्हळ्यार ते एक पल्सेस थ्रू एक सन टायनी एक हब म्हणून येता ते आमी ग्रो करचे. सो ते मस्त बेनिफीट आसता अंतू न्यूट्रिशियस आसता म्हळ्यार कितली टेंडर आसता की तितली मस्त न्यूट्रिशियस म्हणून येता. सो ते एक करता हांव. आनी मिगेल फ्री टायमार हांव मशरूम कल्टिवेशन एक करता. हांव एक सर्टिफिकेशन केलेलें आसा मशरूम कल्टिवेशन अंतू. सो ते मशरूम हांवची म्हळ्यार खुद्द जावन फ्रॉम द स्क्रॅच ते तण सिजोत दुखून ते पॅक कोरून ते मशरूमाचे सीड्स पुरो घालून ते मशरूम एक म्हळ्यार जावन येवची तंतू आनी ते मशरूम जग तरी तंतू वापस आमी घरांतूची वेरायटी रांदे केलेली आसा. सो म्हाका तेवे मस्त इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार ते फ्रॉम द बेस ते कशें आसता ते इन्ग्रेडियंट आनी ते कशें आमी कुकिंगाक आमगेले किचनांत हाड येता म्हणचे. सो हें पुरो आमगेले मायक्रो हॅबिट्स म्हणून येता घरांतू. अपार्ट फ्रॉम दॅट हांव लॉंग बॅक म्हगेले क्लासीस येशिल्ले झुंबा क्लासीस येशिल्ले आनी डायट कन्सल्टेशन्स हांव दिता आसा. म्हळ्यार म्हगेले पर्सनल क्लायंट्स आसाची म्हाका हांव म्हगेले हांगे एक घरांतूच एक ऑफिस सेटअप करून घेतिल्लो आसा. सो ऑनलायन क्लायंट्स म्हाका मस्त जन येताची. ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ತನಕ ಮಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಷಾ ಶೆಣೈ म्हणून हांव लक्ष्मी माई यूथ ऑफ GSB निमगेल सुन्ने कॉम्पीट करूंक चान्स दिला. आतां सिलेक्ट जाल्ला तांतू तशी ती आतां नेक्स्ट लेवला वता आसा तशी आमकां खुशी. आनी यूथ ऑफ GSB तांकां आमी थँक्स म्हणटाची एक फूड कॉम्पिटिशन दवरलेलाक. म्हण आतां जनरेशन त्यांनी म्हळ्यार घरा फुड्डा तितले काही वॅल्यू दिनाची. हे आजी निमतीपुणी चेडू ह्या कॉम्पिटिशना जाल तितले जॉईन जावन शिकून म्हळ्यार GSB तांगेले फुड्डाचे एक नांव येवका कशें करचें कसं करचें पुरो म्हणून. मागीर आमकां खुशीची म्हळ्यार ती घर कडेन कसले गोतना म्हणना मेल सुन्नेक म्हळ्यार टायम मेळ्ळ्यार करता पुरो काम. म्हळ्यार तांकां काम आसता वर्कींग म्हळ्यार बिजी आसताची शेड्यूल तांगेले हांगा कसं ती जावका त्या टायमार येवन कोरून पुरो दिवन वता म्हाका हेल्प कोरून. ते कसले उलयच्या ना ती कसले मागीर पुरान ती बुदंत आसती कसले म्हणका म्हणना आमी चड. प्रोटीन पावडर होम मेड हांव आनी मेल सुन्यान ओटू कोरून केला. हें प्रोटीन पावडर अंतू मस्त बग्गेचे नट्स अँड सीड्स यूज केलेले आसा. आल्मंड्स आसचे पुरो आनी फ्लॅक्स सीड्स आसचे पुरो, चिया सीड्स आसचे पुरो, वॉलनट्स आसचे पुरो. मस्त बग्गेचे न्यूट्रिशियस म्हळ्यार प्रोटीन रिच प्लांट सोर्सेस आमी यूज केलेले आसा. सो हें मिगेल माई एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळका आनी मिगेल क्लायंट्साक तांणी हें कोण दिव्यत म्हळ्यार मिगेल एक नॉलेज तांणी ते कुकिंग स्टायलान तूं कशी यूज कोन्न घेवयत म्हणजे हांव तांकां सांगून दिलेलो आसा आनी तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट दिला ह्या विशयान तूं. सो तांकां ऑल द बेस्ट. तांणी हें एक्चुली स्टार्ट करची मात्र आमकां मस्त बेडीक वे आयला आतां ऑलरेडी वे. सो मस्त खूश जाता म्हळ्यार फॅमिली तांणी म्हाका मिगेल करियरान तूं इतले सपोर्टीव आसाची म्हणचे. हें प्रोटीन पावडर नॉट ओन्ली रिच इन प्रोटीन अंतू आयर्न आसचे पुरो, कॅल्शियम आसचे पुरो
आणि ह्या मस्त कंडिशन्साक हेल्प जाता म्हळ्यार लो हिमोग्लोबीन आसचे पुरो एनिमीक आसचे पुरो ना खंयचे डायबिटीक क्लायंट्साक आसचे पुरो म्हळ्यार आतां इंडियान कसं जाल्ला म्हळ्यार प्रोटीन इंटेक उणी जाला सो प्रोटीन इंटेक कशी इम्प्रूव करयात म्हळ्यार नॉन वेज मात्र न्ही एक सोर्स प्लांट बेस्ड आनी ते कशी ते इम्प्रूव करयत मनशाक हें एक एग्जाम्पल सो आय होप ह्या मस्त जनाक हेल्प जेवचे पुरो सो कोणा जो आज अगत्य म्हूण जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करयत मी सुन्नेक मुखार अंतू फूड अंतू लायक तिणें म्हळ्यार कोर्न दाखोवक तिणें तिका ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव आतांच्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी प्रकार मस्त ग्रो जालेलो आसा म्हळ्यार मस्त फूड एडिटिव्स आसचे पुरो कलरफूल एजंट्स आसचे पुरो मस्त पुरो यूज करताची मेन ऑफ ऑल आमी फूड लेबलिंग फर्स्ट वाचूका म्हळ्यार फूड लेबलांतू तुमकां एनर्जी कॅलोरी सोडियम आसता आनी तांतू एट लास्ट नो शुगर म्हूण आसता बट तोगू तांतू पुरा एमल्सिफायर्स आसता तांचे पुरा केमिकल प्रिझर्वेटिव्स तांणी मेन्शन करून आसताची आज से फॉर एग्जाम्पल आमी योगर्ट नवे आयला पुरा कडेन मेळटा तुमकां पुरा सुपर मार्केटांतू सो योगर्ट म्हणटना आमकां ते कलरफूल दिसचे केंचे ओके ब्लूबेरी योगर्ट ना स्ट्रॉबेरी योगर्ट म्हूण आमी पळयताच सो घरांतू कलर दंय ना अटलिस्ट मे बी सम ब्रँडेड पॅकेट बेस्ड आसचे की पुरो त्या इन्क्लूड कलरी तुमगेल गट हेल्थ म्हळ्यार तुमगेला इंटेस्टायनल बॅक्टेरिया इम्प्रूव जाता सो इंटेस्टायनल बॅक्टेरिया कितें इम्प्रूव करता आतां चेडू आसचे पुरो कॉलेजा वतलांक आसचे पुरो कोणाकय आसूं पुरो मेंटल हेल्थ आमी इम्प्रूव करता जाल्यार आमगेल गट हेल्थ इम्प्रूव करून घेवका मोर ऑफ ऑल म्हळ्यार इंटेस्टायनल हेल्थ आनी इवन इन केस ऑफ डायबिटीज आसचे पुरो एनी क्रोनीक डिजॉर्डर्स आसचे पुरो ना वेट लॉस जावका म्हळ्यार इवे तुमगेल पोट्टा आसची बॅक्टेरिया तुमी इम्प्रूव करून घेतल्यार मात्र ते तुमकां हेल्पफूल जावचे सो केंचे पुरो यूज करयत रेग्युलर जावन तुमगेल वेजिटेबल्स आसचे पुरो पुरा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ना केंचे कलरफूल वेजिटेबल्स लायक टोमॅटो आसूं पुरो ना रूट्स एंड ट्युबर्स तूं रॅडिश आसचे पुरो आनी स्पायसस केलो स्पायससय तुमकां हेल्प जाता रेग्युलर बेसिसांतू सो डेली बेसिसार तुमी खंयची यूज करता आसाची ಸ್ವಲ್ಪ तुमी तांतू दोळ दवरून घेवका कशी यूज करता ते इनफॅक्ट तुमगेल कुकिंग ऑयल मस्त मॅटर जाता सो आमी हांगा साऊथ इंडियन दुखून आमी यूज करता आसचे नारळाल तेलाची आमची गेल्यानंतर आमी पूड दुखून यूज करून आयले नारळाल तेलाची सो तेच तुमी कंटिन्यू करता तुमगेल किचन सेटअप कशें आसका म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन आसका नीट आसका आनी शार्प नायफ आसका आनी क्लिनिंग क्लॉथ आसका होल्डर आसका आनी खंयचे तराचे बेसीक इन्ग्रेडियंट म्हळ्यार सॉल्ट आसचे पुरो शुगर आसचे पुरो ते लागीं आसका बट ते मिता जावन यूज करता त्या दोनी चड उण जाल्ली म्हूण जाल्यार हेल्थांत वेरिएशन जाता आनी स्पायसीस आसचे पुरो ना धान्य आसचे पुरो ना वेजिटेबल्स आसचे पुरो मोर ऑफ ऑल तुमी स्टॉकिंग करून घेवका स्टॉकिंग ना म्हूण जाल्यार कश्ट जाता आनी स्टॉकिंग ना बरें म्हळ्यार समेत खंयची फुड्डान तूं कशी ते मिक्सअप करून नवे वेरायटी करयत म्हणचेक मायंडांत आसका पडटा सो आतां से फॉर एग्जाम्पल आमी आमचाणीक लेमन यूज करताची ना टोमॅटो यूज करताची खंयचे एक बग पुणी आसका जाता घरांतू सो तसले सबस्टिट्यूट्स किचन अल्टरनेटिव्स आमी सोदून घेवका पडटा सो तसले नवे नवे वेरायटीज हांव नेक्स्ट मिगेल कॉम्पिटिशनांत हाडका म्हणून लेखला यूथ ऑफ GSB तांणी चेफ नंबर 1 म्हणचे एक कॉम्पिटिशन हाडलेलें आसा म्हाका तांतू मस्त युनीक दिसला सो हांव तांतू पार्टिसिपेट करच्या रिजन म्हळ्यार तेची हें एक तर मस्त रियालिटीक तांणी हाडलेलें आसा सो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक मस्त थँक्स सो हांव लेखता हें प्रोग्राम चंद रितीर वता म्हणून आनी पुरा मिगेल्या को पार्टिसिपेंट्सांक ऑल द बेस्ट सो कशें जालें हें एपिसोड इंट्रस्टींग आशिल्लें न्हय
नेक्स्ट कंटेस्टेंट आमगेला शीची कोण सिलेक्ट जाला नेक्स्ट राउंड आक म्हूण कळका जाल्यारी नोटिफिकेशन ऑन दवराती पळयतर आब्याची एक एपिसोड मिस कोर नुकाती पुरा कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जाला जाल्यार कळका जाल्यारी पळयतर आब्याची धन्यवाद.